Praise the Lord. Hallelujah. Regan तुका जेसू महिमा तुका जेसू ग्लाब तुका जेसू वंदन तुका जेसू बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजचे दिसा देवाचे उतार आमकां फावो जाला. जुवां सुवांजेल 6 अध्याय 30 आणि 5 तावन 40 वाक्य. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35 to 40. जेजून तांकां सांगलें, हांव तो जिवीत असो उंडो. म्हजे सरसी येता तो केदीस बुके वचोना, म्हाका सत म्हणटा तो केदीस ताणें वचोना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सत मनिनात. बापान म्हजे अधीन केल्लें सगळें म्हजे सरसीन येतलें आनी म्हजे सरसी येतल्याक हांव केदीस पयस करिसोना. कित्याक हांव सर्गींत हांव देवून आयलां. म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही, ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांक एकल्याक सयत हांवें वगडायनाय. बगार निमाणे दिसा तांकां हांवें जिवंत उठय जय म्हणून. पुताक देखतल्या आनी सतमंतल्या प्रत्येकल्याक सस्नीक जिवीत मेळत जय. हिस्स म्हज्या बापाची खुशी, आमी तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. आज जेसूची उतरां जिवीत असो उंडो मुखार वर्स. आयचे दिसा कलशास देवाच्या उतराची मुंदरसून समी आज आमचे कडेन उलयता. कोण जिवीत असो उंडो? आज आमकां जिवीत दिवता कोण? देवाचें उतरच आमकां जिवीत दिता. देवाचें उतरच समी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलें तें उतार मांस आनी रगत जाल्लें मरियमाच्या गर्भांत आनी आमकां जिवीत दिवंक तो ह्या संवसाराक आयिल्लो. देखून तो म्हणटा जिवीत असो उंडो. म्हाका सत म्हणटल्या कोणाकच पळय तें क्लियर सांगता म्हज्या भावा आनी भयणी. जो हांव तो जिवीत असो उंडो म्हजे सरसीन येता तो केदीस बुके वचोना, म्हाका सत म्हणटा तो केदीस ताणें वचोना. कित्याक ताका जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत एक जिविताची झर जावन उमाळटा. आनी ती जिविताची झर अशी जाता की दुसऱ्यांक बचाव करता. जिविताची झर एक वळचें उदक जायत्या मनजातींक सयत जिवीत दिता, जायत्या लोकांक जिवीत दिता. आमकां जाय जाल्लें कानावरीक जाय जाल्लें जिवीत दिता. सगळें तें उदक करता. तेन्ना आमच्या काळजांत जिविताची झर म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आमच्या जिविताची झर आमच्या काळजांत उमाळून जायत्या लोकांक वायट वाटेन वेतल्यांक आनी तशेंच वायट जिवीत जियेतल्यांक ताका सासणीक जिवीत हाडचे बरी तें जिविताचें उदक आमचे तावन वळटा. देखून आमी हर एकली जिविताची झर जावन आसा. जेजू बरी आमी जेजून आमकां ह्या संवसारान जिविताची झर केल्या. जर आमचें तें कोटेपण आसा, ते कोटेपणाची झर जावन ती वळटा आनी जायत्याचें जिवीत पाड करता. जर म्हजें तें जिविताची झर जेजू तावन वळटा जाल्यार जायते आत्मे बचाव जातात, जायत्या लोकांक कुमक जाता, जायत्या लोकांची बाचावी आमचे तावन जाता. देखून ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना सम्या सांगता जियेल्यार सम्या सांगता आसल्यार ती जिविताची झर आमच्या काळजांत उमाळटला. देखून जुवांच्या वांजेलांत मुखार आमकां वाचूंक मेळटा 7व्या अध्यायांत 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 वाक्यांत अशें सम्यान सांगलेलीं उतरां आसात. आनी त्या निमाण्या दिसा तो उबे रावन व्हडल्या दबाजेच्या परबेच्या दिसा उबे रावन व्हडल्या ताळ्यार म्हणालो, कोणीय थाणयला जाल्यार तो म्हजे सरसीन येव आनी पियोंक. पवित्र पुस्तक अशें सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांत वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. जायते जेजूचेर सत मानता, जेजूचेर विश्वास दवरता, जेजू आमचो सोमी आनी सडवंदार म्हणून मानून घेता, ताच्या काळजांत वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. आनी तें उदक जिवीत दिता. तें उदक म्हळ्यार कालें पवित्र आत्मा आमचे तावन वळटा. दुसऱ्यांच्या जिवितांत तांच्या जिवितांत असलें कोटेपण तुका दाखयता, ताच्या जिवितांत असलें पाता कितें आसलें दाखयता, ताच्या जिवितांत असलें कितें पिडे शिडे कितें कारण आसा तें तुका दाखयता, ताच्या मतीन कितें चिन्ह आसा तें तुका दाखयता, ताच्या काळजाचे अत्रय कितें आसा तें सगळें पवित्र आत्मा तुका दाखयता. आनी ताका त्या बांदपासांत सुडका दिवंक तुका उपयोग करता. कित्याक तुज्या काळजांत जिविताच्यो झरी वाळटात आनी ती जिविताची झर हेरांक बचाव करता, हेरांचे ताण बागयता, हेरांच्या गरजांनी पावता ती जिविताची झर. देखून हांवें आनी तुवें जिविताची झर जावंक जाय. कित्याक जेजू खरोच जिवीत असो उंडो ताचेर पातयल्ल्यांक, ताचे आराधन करतल्यांक, ताची स्तुती करतल्यांक, ताचे उतार आयकून त्या प्रमाणे जियेतल्यांक तांच्या काळजांत जिविताचें झर वाळटा. देखून आज आमी पळयता, जर आमचें आज पयलें वाचपी वाचल्यार आमी तें धर्मदूताचें कृत्या पुस्तकांत आमकां 8वो अध्याय 1 तावन 8 वाक्यां थंय आमकां अशें सांगता. ते प्रत्येक जावन सामारियांत सुवार्ता पटगड करूंक ते येतात. पाऊल पवित्र सभेक मस्तदक दिता. कित्याक म्हळ्यार एकान तो सक्सेस जालो. कित्याक स्टेफनाक ताणें पात्रायलो, स्टेफनाक ताचें सुवार्ता परगड करचें बंद केलें.
पूण सीस आनीक बोळोदीक जालें आनी ते जालो तो दगदनी दिवंक बाई सरता जायत्या स्त्रियांक दादल्यांक ओन नडता घरांत आनी जैलान घालता ओवले पुरा कामां करतालो पावल थंय सावल भिरंकूळ जाता मनीस आनी थंय म्हणटा फिलिपाच्या संदेशाक थंय लोकां जमाने एक मनान गुमान दिलें देंवसर लागले सबारांत अशुद्धात्मे किंक्रटेमान भायर सन गेले पळया फिलिप आतां बळादीक जाता आनी स्टेफनाक जिशे मारले आनी फिलिप उठलो बळादीक जावन आनी फिलिपान सुवार्थ परगट करता आसतना प्रत्येक जावन तांचें गमन लोकांनी ताचेर दिवचे बरी तांचें गमन केंद्रीकृत केलें देवान आनी जेजून तांची काळजां उक्ती गेली आनी त्या जेजून तांची काळजां उक्ती केल्ल्या वरवीं तांचे जेजूची सुवार्थ जे फिलिप परगट करतलो तांच्या काळजांनी रमली आनी काळजांनी ती सुवार्थ रमता आसतना तांच्या मोतीन तीक आसतना तांचे ते असलेले खोटे आत्मे अशुद्ध आत्मे खंयखराटे मारून भायर धांवले कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर तुज्या भितर वेता आसतना खंयचीच कोटी सका तुज्या जिवितांत रावंक शकना आनी ते म्हणटा किंक्रटेमान बायसन वेताले जायते आर मारले पांगळे गूण जाताले आर मारले पांगळे गूण जाताले पळया फिलिपाची सकत कितली देवान ताका दिल्ली धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत आमी वाचता जाल्यार 4थो अध्याय थंय सादारण एक 30 आनी 8 वाक्यान कितें सांगता तांणी मागिल्ल्या वेळार जेजू तांचे सांगता वावुरलो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक आनी ते वावुरले वरवीं तांचे थंय आनीक बळादिकतान असर्यां जावंक सुरू जाली अजापाने अद्भुतां तांणी करूंक सुरू केली कित्याक तांचे सांगता जेजू वावुरतालो म्हूण सांगता आनी पवित्र आत्म्यान धैर्यान उतर परगटूंक ते लागले कित्याक समी तांचे सांगता वावर करतालो समी तांचे दीस आनी रात वावर करतालो जर आज आमी सुवार्थेच्या हात्यारां जाता जाल्यार आमी आमचे जिवितच सुवार्ता जाता जाल्यार आनी एक पवित्र पुस्तक आनी एक बायबल आमी तुवें जावंक जाय खाली बायबल वाचल्यार मात्र पावना ते वाचून आमी आमचे नियाळ आमचे भितर आमी कार्याग्रत करता आसतना आमी सर्व त्या आत्मीक कार्यानी मेतेर जाता आनी आमकां समीत अशें कशें हांगा फिलिपाक तो उपयोग करता पळया फिलिपाक देवाचें उतार परगट करतना देवान तांचें गमन ताचें तें ओडचें बरी केलें आनी थंय तांचे भितर देवाचे उतार भितर सरतना तांचे ते असलेले अशुद्ध आत्मे खोटे आत्मे सगळे खिंकराटे म्हणून भायर सरले आनी आरिगार सगळे बरे जाले पिडेस्त सगळे बरे जाले अशें म्हणून सांगता आनी पांगळे गूण जाले हातपाय नातले पुराप गूण जाले सारके जाले म्हणून सांगता आनी ह्या पासून ते शार व्हड संतोशान भरले आज आमी पळयता आमचे सहसंबार आमचे समाज पुरा दुखान भरल्या थंय हांगा अनेक अनावतां घडटात अनुमानां घडटात पूण जर आमी सोम्या सांगता रावून मागल्या जाल्यार आमी हेरां खातीर मागता जाल्यार खंडीत ह्या संवसारांत आनी आमच्या गांवांत आमच्या सहसंबारा संतोश हाडूंक आमी शकतले कित्याक आमचे मागणे सर्गींच्या राजाक उबारल्या वेळार सगळें सारकें करता सोमी कित्याक आमचे तावन ती काकुळतीची जर जावंक बरो आमचे तावन ती दैवीक सकत जावंक बरो आमचे तावन ती प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्याची ती कृपेची जर जावंक पुरो आमचे तावन वाळटा आनी संडीत जावन सगळ्यांक बरें करता सगळ्यांक शाबितायेन राखता सांबाळटा आमचे वयर मात्र न्ही बगार आमच्या सहसंबारांची अनवराय तो पयस करता कित्याक तूं थंय देवाचें उतार परगट करताय ह्या देवाक तुवें तुज्या कुटुंबांत तुज्या घरांत तुवें ऊस उबारलें जाल्यार तुज्या भोंवतणी आसल्या सगळ्या कुटुंबां शांती समाधानान जिवोवचें बरी करता समी आनी तुजे कोण पुरा दुस्मान आसात ते तुका सरेंडर जावचें बरी करता देखून सगळ्या दुस्मानाचेरी आज देवाची खाकुळतानी कृपा मागया ती कृपेची जर आमचे थंय वळता आसतना आमी कोणाचेर रागार जावचें नाका या आमी द्वेश दवरून बसचें नाका ह्या कुटुंबांत एकामेका रागार रावचें नाका आमी सगळ्यां कडेन एक राज्य जावया बरें जिवीत जिवंक की ससनाच्या जिविताक वचचें जाल्यार हें बारीक गरजेचें आमी एकामेका बगसून एकामेका माय मागान एकवटान जिवंक जाली कृपा आदार आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेले बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगाता श्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव पॉलच्यो कुशेन जेजो भाग्यवंती मरिया देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती आदान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस मागता